जाणटेली दवरतात भांगरा शिंगरा भांगरा शिंगरा पेटलान दवरतात दुडू दुडू पेटलान दवरतात मोलादीक वस्तू 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 समजले होय 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 अगं शान्या या पेटलानूय आसा आमची गिरेस्काय केसो गिरेस्काय या पेटलान आसा आमच्या तुमच्या आवडीची पुस्तका कार्यांची पुस्तका कविताची पुस्तका नाटकुल्यांची पुस्तका रंगांची चित्रांची कलाकारांची त्या भायर आसाय पोस्टर्स नाच गितांची सीडी अशें स्टायलीन मड्या मरे चल म्हणा 1 2 3 नाच गितांची सीडी शाळी मस्ती पान फुल रावत या फावटान एक सीडी आसा न्हू सगळ्यांक आमी सांगपाचें मागीर चेतन काका आपल्या भायल्यान कितें सांगतलो ओके 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 तर इश्टानो सुरवेक येवकाराची उलोवप करूंक येतात कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष चेतन काका चेतन काका गोड गोड
नमस्कार. कोंकणी भाशा मंडळ रवींद्र भाऊ तुमचे मुखार घेवन येता आयचे हे पेटूल. आयच्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले भोपाळचे एकतारा ह्या संस्थेचे सुशीलजी शुक्ल, मानाचे सोयरे म्हूण हाजीर आसात तक्षशिला एज्युकेशन सोसायटीचे संजीव कुमार, मानाची सोयरी म्हणून हाजीर आसात निर्मला ताई सावंत, पूर्णिमा ताई उसगांवकार, तियात्र अकादमीचे अध्यक्ष अगुस्तीन बाब, हातून ह्या सभाघरान हाजीर आसात रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष प्रशांत बाब नायक, नामनेचे साहित्यिक राजेशजी जोशी, सूर्यप्रकाशजी, आणि सिडींग भितर गितां बरयल्ली गीतकार संगीतकार सगळे गायक वादक आणि म्हज्या इश्टांनो, ज्या वर्सुकी कार्यावळीक लोक रावतात ती आयज हांगा घडून येता. कोंकणी भाशा मंडळाचो हो एक उपक्रम वर्सयभर जितले प्रकाशनां आमी घडोवन हाडटात म्हळ्यार प्रोडक्शन जितलें जाता ते एकाच कार्यावळी भितर आमी हांगा प्रकाशीत करतात आनी ह्या ग्रँड सुवाळ्याक तुमकां सगळ्यांक हांव येवकार दितां. बाल साहित्य आनी बाल जगत हातून भितर कोंकणी भाशा मंडळाचें काम ह्या वर्सांनी सुरू जालां आनी एक वेगळे तरेचो बाल साहित्याक आयाम दिवपाचो प्रयत्न कोंकणी भाशा मंडळ आनी ताचे वावुरपी बरे मागपी सगळे करतात. भाशा मंडळा बरोबर गोंयकारां बरोबरच भायल्या राज्यांतले खुबशे बरे मागपी भाशा मंडळाक ह्या वेळार तेंको दितात. एकतारा फाउंडेशन आसा, मागीर एकलव्य, ज्योत्स्ना प्रकाशन, NCERT अश्यो कितल्योश्योच संस्था ज्यो नांवाजत्यो संस्था आसात गोंय भायल्यो त्योय बी कोंकणी भाशा मंडळा बरोबर जोडिल्ल्यो आसात आनी तांचें मार्गदर्शन आमकां सतत लाभता. जेन्ना शाणी मस्ती ही CD करप जाता त्या वेळाचेर हो एक दिसाचो प्रोसेस न्ही, पुराय वर्सभर काम करतकीच एक दीस ही CD रिलीज जाता आनी त्या खातीर पुराय भाशा मंडळाची टीम वावुरता आनी साईमामा रत्नाकाकी हातून भितर तर सामके झोपून दिल्ले आसता आनी अशे कितलेशेच जाण आंग दाखयनासतना ह्या CD खातीर आनी बाकीच्या प्रोडक्शना खातीर काम करतात. जेन्ना एखादें पुस्तक भाशा मंडळ काडटा त्या वेळाचेर ताज्या फाटल्यान खुबसो थॉट प्रोसेस आसता. आमच्यो लेखकांच्यो बसक्यो जाता, तातूंत भितर आमचे भासाभास जाता, जे साहित्य बरयतात ताजेर भासाभास जाता, तातूंत भितर कितें आसपा जाय कितें आसपा नजो हाचेरूय चर्चा जाता आनी सगळे लेखक बरे व्हड मनान त्यो सुचोवण्यो मानून घेतात आनी तें प्रोडक्शन मुखार वता. जेन्ना 2012 वर्साक मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन ही चळवळ जाली त्या वेळाचेर आमकां चळवळ करपाक मुखार सरिल्ल्यांक दिसलें की फकत चळवळ ही उपेगाचें ना, ताजे खातीर विधायक कामूय बी गरजेचें. जेन्ना एखादो पालक भुरग्याक इंग्लीश मिडियमान जर घालपाक सोदता आसत जाल्यार कोंकणी मिडियमान ताका प्रोत्साहीत करपाक आमचे कडेन कितें आसा हाचेर जेन्ना आमी खोलायेन विचार करपाक लागले त्या वेळाचेर आमकां खरेंच दिसलें की खूब कमी गजाली कोंकणी भितर आसात आनी ते दिसासून आमी एक ध्यास घेतलो की त्यो साधना सुविधा ती सगळे साहित्य आमी कोंकणी भितर हाडटले आनी त्याच बरोबर आमकां बाकीच्या संस्थांचो आदारय बी मेळ्ळो आनी हें जमत गेलें आनी कितल्योश्योच CD आनी पुस्तकां आमी प्रकाशीत केल्यात. सादारण 100 वयर पुस्तकां ह्या 3-4 वर्सां भितर आमी प्रकाशीत केल्यात. थोडी अनुवादीतय केल्यात, थोडी नीज लेखनय बी सृजनशील लेखनय बी तातूंत भितर आसा. ही कार्यावळ जेन्ना घडून येता त्याच्या फाटल्यान खूब जाणांचें काम आसा
आनी पड्ड्या फाटलें काम जे मुखार घडये दिसचें ना, कोणाचें नांवूय बी हांगा एखाद्यार येवचें ना, पूण ताची अपेक्षाय बी आसना की आपल्यान नांव येवचें आनीक हांगा आपल्याक क्रेडीट मेळचें. कोंकणी भाशा मंडळा खातीर खुबशे जाण आपली सेवा दिवपाक सामके रावतात. एका उतराचेर तांची सेवा आमकां मेळटा. गायक आसूं किंवा संगीतकार आसूं किंवा गीतकार आसूं, आमी चडांत चड प्रयत्न करतात की गोंयच्या सगळ्या वाठारांतलें साहित्य आमच्या हातूंत भितर येवचें, सीडी भितर किंवा बाकीच्या हेर साहित्यां भितर सगळ्या बोलींतलें बी येवचें, हाजेरय आमी मुखेल प्रयत्न करतात हाजे खातीर. आनी त्याच निमतान ही सीडी आनीक साहित्य जें उजवाडाक येतलें तातूंत भितर तुमकां तें पळोवपाक मेळटलें. जर ताजें इकॉनॉमिक्स जर पळयत जाल्यार सीडी ही 150 रुपया परवडना, ती सादारण 300 रुपया आसची पडटा. पूण कोंकणी भाशा मंडळ फक्त फायद्या खातीर सीडी तयार करना, ती आमी एक चळवळ म्हणून मुखार व्हरतात. ज्या वेळाचेर गॅदरिंगा खातीर खुबशी हिंदी व्हडा खातीरची पदां ताजेर ल्हान भुरगीं डान्स करतना दिसतात, जाचो अर्थय बी तांकां कळना. आनी त्या वेळाचेर आमकां दिसलें की तुका म्हळ्यार ल्हान भुरग्यां खातीर ल्हान भुरग्यांच्या भावविश्वांतलें कितें तरी गाणी आसपा जाय, आनी ताका धरून आमी ही शाणी मस्ती सीडी करपाचें फाटलीं 5-6 वर्सां थारायलां. ही शाणी मस्ती 5 ह्या वर्साक हांगा पळोवन येता. हांव ह्या वेळार तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. कोंकणी भाशा मंडळाचें साहित्य सगळ्या शाळांनी बाकीच्या भुरग्यां कडेन पावोवपाचो आमचो यत्न आसताच. शणै बाब कथामाळ जावं किंवा बाकीच्या जंय जंय आमी कितें कॉम्पिटिशन वा आमची कार्यावळ जाता त्या वेळाचेर आमी ते विक्रे दवरतातच. तुमी बी ताचो प्रसार आनी प्रचार करचो अशें हांव तुमचे कडेन मागतां. कित्याक भाशा मंडळ ही कमिटीची न्ही, जी वावुरपी समिती आसा तांचें भाशा मंडळ न्ही. भाशा मंडळ हें गोंयकारांचें, तें मुखार व्हरपाची जबाबदारी बी गोंयकारांची. देखून तुमचो आदार आमकां सदांच जाय पडटलो. खुबश्यो शाळा आमकां इतलो आदार करतात. काणकोण ते पेडण्या मेरेनचे भुरगे भाशा मंडळा खातीर वावुरतात. जेन्ना हांगा लोकविश्वास प्रतिश्ठान काणकोणची सारकी भुरगीं येवन डान्स करतात त्या वेळाचेर भारावन वचप जाता. आनीक दिसता की भुरग्यां खातीर अशेंच काम करत रावपाक जाय. आनी जर तांकां कोंकणीची जर आवड लागली जाल्यारच आमी कोंकणी तिगोवन दवरपाक शकतले. आनीक भुरगीं अशीच गोड गोड आसतात आनी भायर तशीच भितर आसतात. जी निरागसता भुरग्यां भितर आसा ती आमच्याय भितर येवं अशें हांव मागतां. देव बरें करूं. कोणाक सोदतात? त्या चलयेक. कोण ते चलयेक? नांव कितें? नाव बरे कितरी आसा. आसूं तें नांव कित्याक सोदताय? एणे म्हाका ताची खबर सांगली. खबर? कसली खबर? तुमका खबर आसा ते काल मोळबान वचून आयले. मळबान? कितकोनू? ते मागीर सांगता. मळबात वचून खंय ते ताऱ्यांक गिऱ्यांक मेळ्ळे. ताऱ्याक गिऱ्याक? कितें कितें सांगना काय? आनी मळबात आसता कितें तेच्या मुखाकडे रॉकेट आसा? अरे बाबा मोळबा वचणार रॉकेट कित्याक जाय? मागीर कशें वचपाचें? आय ते खंय भूगोलाचें पुस्तक वाचताले. भूगोल? अरे जिओग्राफी बुक. वाचता वाचता ते न्हिदले. आणि जू करून गेले मळबात. आवय, पूण म्हाका असली सपनां केन्नाच पडना. त्याच्या खातीर बरी बरी पुस्तकांच पळयता जाय. ते पळय ते चली विगे कसा. चला मम्मी तुका मेळ्ळी. काम मेरेन तुम्ही पळय हो ना. ह्यो नाका गुरुकुल अकॅडमी फोंडा. शिटुकानी शाणी असली एक चली. शिटुकानी शाणी असली एक चली. शिटूक आणि शाणी असली एक चली. भूगोलाचे पुस्तक ती वाचता वाचता झेंबली.
शाळेतली मळबा भितर पावली जसो हिरो शुक्राचो आगळो तोरो चकचकालो जसो हिरो शुक्राचो आगळो तोरो तेज ताजे पळोवन दीप 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 दिपली तेज ताजे पळोवन दीप 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 दिपली दिसली तिका खरीच नवी पृथ्वी आमची पाचवी पृथ्वी पाचवी पाचवी नव्या तिच्या रूपाती नव्या तिच्या रूपाती मनापासून भाळी शिटुकाळी शाळेतली मळबा भितर पावली शिटुकाळी शाळेतली मळबा भितर पावली कोणाचे काय झालो रागात मंगळासलो जाऊन फुगात मंगळासलो जाऊन फुगात तांबडो गुंज पळून टाका देऊन दिली तांबडो गुंज पळून टाका देऊन दिली सगळ्यात व्हडलो असलो गुरु सगळ्यात व्हडलो असलो गुरु आपोप लागलो करून करू फुटबॉल ताचो करून ती खेळ खेळ खेळी फुटबॉल ताचो करून ती खेळ खेळ खेळी भिंगा फिरे गोंधळी हुला हुप्पा खेळाशनी भिंगा फिरे गोंधळी हुला हुप्पा खेळाशनी भिंगा त्याची घालून ती नाच नाच नाचली भिंगा त्याची घालून ती नाच नाच नाचली अशी शिटुकाळी शाळी असली पुरा थंड बर्फाचो युरेनस ढगाढगांचो युरेनस ढगाढगांचो युरेनस ढगाढगांचो पोचून ताका मेळ्ळा फुडेशी अगदी कुडकुडली पोचून ताका मेळ्ळा फुडेशी अगदी कुडकुडली सर्वोदरी वारे बांधू पैस असलो नेपच्यून पासून पैस पैस नेपच्यून पासून नाती ताच्या पावला पुढे वाऱ्याची ती उगली गुर्र गुर्र उगली असलो म्हणून सांडलो प्लुटो पाय धावडायलो असलो म्हणून सांडलो प्लुटो पाय धावडायलो काकुटाची दिसुटी रर रर रडली काकुटाची दिसुटी रर रर रडली शिटुकाळी शाळेतली रट्टा रट्टा उठली रट्टा रट्टा उठली कारागिरांचे आसे सपन हास हास हसली कारागिरांचे आसे सपन हास हास हसली हास हास हसली हास हास हसली हास हास असलो म्हणून सांडलो प्लुटो पाय धावडायलो अरे किती चालला हांव तांचे जाणार आसा कोणाचे त्या गिऱ्याचे कित्याक रे त्या गिऱ्यांनी ताका भायर कित्याक मारलो तो सांग तुका उदोळ कितें सांगिल्लें कितें असले प्रश्नांची जाप जाणा जावन पुस्तक वाचपा जाय होय पुस्तकां वाचपाक जाय तू केन्ना पुस्तकां वाचता हय गो केन्ना केन्नाय बरं तर सांग पळोवया राम मनोहरलो कोण हय सांग राम
सांगूया मरे राव सांग सांग गोळीचं तिथून सांगता असू असू तू चिठ्ठीत मुळा आमच्या अख्ख्या पेट्रोल कामार काढले ते परत ती पय माशेची निराकार विद्यालयातली भुरगीं येतात नाचांतल्यान गाव गाथा राम मनोहर लोहियाची एक म्हणत राम मनोहर लोहिया की जय. राम मनोहर लोहिया की जय. राम मनोहर लोहिया की जय भारत माता की जय वंदे मातरम भारत माता की जय वंदे मातरम लाख दिवे पेटत आयलो आयचो राजू लाख दिवे पेटत आयलो आयचो राजू त्या दिसाच्या यादीन येता आयसूय मन भरून त्या दिसाच्या यादीन येता आयसूय मन भरून क्रांतीदीन राजू असो क्रांतीदीन असली काळजी नात बिरत परकी सत्तेचो पास गडत असली काळजी नात बिरत परकी सत्तेचो पास गडत आवय भुयेच्या स्वातंत्र्याचे तुवे जगले सपन डोळ्यात तुवे जगले सपन डोळ्यात तुवे जगले सपन डोळ्यात क्रांतीदीन राजू असो क्रांतीदीन राजू साराची ओळख घडयली मुक्ती झुजाची ठिकाणा थैली साराची ओळख घडयली मुक्ती झुजाची ठिकाणा थैली मशाल क्रांतीची तुवे पेटयली पेटा काळजाजू क्रांतीदीन राजू असो क्रांतीदीन धन्य लोहिया धन्य भूयहि धन्य तिचे भूयपूत धन्य लोहिया धन्य भूयहि धन्य तिचे भूयपूत कर्तुबवान या दिनाच्या हट्टे येता फुलून कर्तुबवान या दिनाच्या हट्टे येता फुलून हट्टे येता फुलून हट्टे येता फुलून क्रांतीदीन राजू असो क्रांतीदीन राजू तुमच्या सगळ्यात मायेमोगाचा नमस्कार
सर्गेस्त मनोहरराय सरदेसाय हांगा कोंकणी भाषा मंडळान ओपिले ह्या भुरग्याच्या आवडीचे पेटली. ह्या पेटलातले पहिले खुशेचे आकर्षण म्हणल्यार काणयाची पुस्तकां. आम्ही खुबशे खेपेक पळयतात की ऑडिओ बुक्स ऑनलायन बुक्स बी आयल्यात, पूण पुस्तकांची खरी मजा पयलेच फावटी उगडून तांचो वास घेवपाक, हातान करून ती चित्रां निळपाकूच आसता. अशीच पुस्तकां कोंकणी भाषा मंडळ तुमच्या खातीर पेटलांतल्यान घेवन आयला. आता करूया पुस्तकाचे प्रकाशन. मागता कोंकणी भाषा मंडळाचे अध्यक्ष भौमानेश चेतन आचार्य आणि रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष प्रशांत नायक हांचे लागीं की तांणी ह्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे भौमानेश निर्मला सावंत आणि अरुण पांडे हांकां माचयेर घेवन येवचे. निर्मला सावंत हांचे राजकारण, शिक्षण आणि सामाजिक वावरात व्हड योगदान आसा. पूण सद्याक ती म्हादय बचाव अभियानाच्या वांगड्यासयत म्हादय न्हय आणि गोंयाक वाटावंक तळमळीन धडपडत आसा. अरुण पांडे हे अर्थसंस्थेचे संचालक जावन आसात. लैंगिक शोषणा आड वावरपी ही संस्था. ह्या संस्थे वरवीं जायतीं भुरगीं जी लैंगिक शोषणाची शिकार जातात तांकां वाटावपाचो मोलादीक वावर ही संस्था करता. गेली 2 वर्सां तकालाच घेवन ह्यो काणयो बरयल्ले सगळे लेखक भौमानेश किरण भांबरे, कुसुम अगरवाल, रुचा प्रभुदेसाय, हर्षा शेटे, दीपा मोरपंडे, कश्मीरी पावसकर, रजनी भेंब्रे, गीता कामत बांबोळकर, माया खरंगटे, नूतन साखरदांडे, अलका असोर्डेकर, उषा कामत, स्नेहा सबनीस, एविटा डिसूजा, मीना काकोडकर, निष्ठा देसाई, प्रशांती तळपणकार, योगिनी आचार्य, विशाल खांडेपारकर, रोमा लाड, रेखा बजे, अक्षता व्यास, रुहिता पै हांकां सगळ्यांक हांव माचयेर आपयता. सगळ्याकडे फक्त या लेखकां खातीर आणि माणसां खातीर खूब व्हडल्यो ताळयो जावच्यो. आता हांव मागता मानेस्ता लागीं की तांणी पुस्तकाचें प्रकाशन करचें. सभाघरांत बसका घेवची. मुखेल सोयऱ्यां कडेन मागता की तांणी कांय वेळ माचयेचेर रावचे. वचचे पयलीं आमच्या मुखार सोबीत अशें नाच सादर केल्ल्या शाळांक कोंकणी भाशा मंडळाच्या वतीन एक मानचिन्ह भेटोवचें. सुर्वे कापयता लोकविश्वास प्रतिष्ठानाच्या वतीन अदिती फळदेसाय हांकां हे मानचिन्ह स्वीकारता. आता मागता
निराकार विद्यालया वतीन प्रियांका गाय आणि माया गांवकर हांचे लागीं ही ताणी मानसीक स्विकारली. तशेंच मागता गुरुकुल अकॅडमीच्या वतीन भारती जाधव हांणी हे मानचिन्ह स्विकारचे. इश्टानो तुमकां नाच आवडलाच आसतलो पूण ज्या टिचरींनी हो नाच बसयला तांकांय तोखणायेचे 2 ताळी तरी फावत. मानेस्तांनी सभागृहात आपली बसका घेवची. देव बरें. क्रांती दीस 18 जून. क्रांती दीस 18 जून. अरे तुम्ही जाणाय हांव बरें चिंत्ताले. तू आनी चिंता गो. ते लाख बद्दी स्टेजीर कितको पेटोवपाचे. कोण पेटोवपाचे. अरे वय रे पयलीं म्हाका तशेंच दिसले. चोपपाक गेला ते कागदातले दिये. आसू तुझे तकलेतलो दिवो तरी पेटलो मुगो. आनीक एक प्रश्न. ते दोनच्या शिटूक शाळा चोडून असले चोया ते मडबादूर वयतना ताका भिरांत दिसली ना. होय रे बाबा म्हाका तरी सामकी भिरांत दिसपाची. सामकी भिवतले मुगो तुमी. तू बिना हांवान भिता. बेश्टो सांगनाका. बेश्टो सांगता. हे पळय आत्ता वडार टार्जन कसो उगळून गेला. वडार? हय वडार. ताचेर काय बरें धोलपाक मेळटा ते जाणा तूं? हय चाले फाटल्यान धांवपाक मेळटा. ताका कितली फळ जातात न्हय. ती फळां खावपाक इतली सोयरी येतात. सवरी न्हय सवरी. म्हजो शेपा एक सांगता जाणा. तो ल्हान आसतना वडाच्या पाळान धरून पुरो ते धरपाचे. तर इश्टानो वडा मुळात मजा करूंक येतात. मनोविकास फुलाची भुरगी. वड 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 कितलो दातू वड. वड 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 कितलो दातू वड.
कित्याक आता तू वाडदीस आणि ती दोन पण कित्याक तेच विचारूक रे किते म्हजो पापा सांगता जाणाय कितें सांगता एकदा एक फूल आणि दोन पानांमध्ये केस्ता वाजली फूल आणि पानांमध्ये झगडी कशें शक्य आसा तेच जाणूक सोदता रे हांव साईबाबाक साई मामा गो विचार तू कित्याक साईबाबा झाड आमकां भुरग्यांक भाशण आवडना मागीर तो बरें काका रचतलो आणि आमकां समजायतलो आणि तांच्या बरयल्ल्या गिताचेर नाच करूं येतात रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिराची भुरगीं त्या 16 जानेराक सलाम त्या गोंयकारांक त्या 16 जानेराक सलाम त्या गोंयकारांक कोकणीची घेऊन गुढी विसरून
सलाम सलाम त्या समेस्त गोंयकारांक जाणी दिवन आपल्या बलिदान राखली गोंयची शान। 18 जून, 19 डिसेंबर, 16 जानेरा हे गोंयच्या इतिहासातले भांगराळे खीण। आणि ह्या भांगराळ्या खिणाचेर आदारून पयलेच फावटी कोंकणी भाशा मंडळ सीडी काडटा 16 जानेरा। आता वेळ आयला या सीडीच्या लोकार्पणाचो। म्हाका कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष चेतन आचार्य आणि रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष प्रशांत नायक हांचे लागीं की तांणी आमचे मुखेल सोयरे भोवमानादीक आगुस्तीन बाब फेमुदो आणि डॉक्टर पूर्णिमा उजगांवकार म्हाजेर आगुस्तीन बाब फेमुदो हे नामनेचे आणि लोकप्रिय तियात्रीस्ट जावन आसात आणि सध्या ते तियात्र अकॅडमीचे अध्यक्ष म्हणून वापरतात। डॉक्टर पूर्णिमा उजगांवकर ही एक नामनेची दोतोर आणि एक समाज वावरपी म्हणून तांची वळख आसा। म्हाका दिसता मानेस्तान ताळयो खावप या सीडी खातीर प्रेरणादायक गितां बरयले सगळे गीतकार भोवमानेस्त अनंत अग्नी, रमेश वेवस्कार हांणी माचेर येवचे। सर्गेस्त विजयाबाई सरमळकार आणि सर्गेस्त मनोहरराय सरदेसाय हांच्या घरची कांय कारणां खातीर येवपाक शकली ना, तांच्या मेरेन आमी ही मानचिन्नां पावयतात। आपलो गोड आवाज ह्या गितांक दिल्ले सगळे गायक दिव्या नायक, सिएल्डा परेरा, वेदिका वळके, निती लोटलीकर, सुनयना बाप्तिस्ता, नेहा कारेकर आणि संतोष लोटलीकर हांणी माचेर येवचे। तशेंच मागता संगीतकार भोवमानेस्त केतन भट, संगीतकार आणि गायक गौतमी हेदे बांबोळकर, संदेश नायक आणि लक्ष्मण नायक हांणी माचेर येवचे। संगीत संयोजन करपी मुकेश गाटवळ हांणी माचेर येवचे। या सीडीत संगीत साथ केल्ले प्रशांत महाले आणि पुष्पशील मयी हांणी माचेर येवचे। रिकॉर्डिस्ट भावेश पुलारी आणि दौलत पालेकर हांकां हांव माचेर आपयता। या सीडीचो कवर डिझायनर ऋषिकेश कदम हांणी माचेर येवचे। आणि अखेरेक गीतकार, संगीतकार, गायक आणि निर्मिती प्रमुख असे आमचे ऑलराऊंडर साई मामा आणि रत्न मामी हांणी माचेर येवचे। आणि तो येवपा आशिल्ली गो कोण रे? तूं म्हणटा तूं गो भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिंदाबाद, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिंदाबाद, चापाकर जिंदाबाद, नातीदीन जिंदाबाद, मुक्तीदीन जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय गौर, जय कोंकणी, जय गौर, जय कोंकणी, भारत माता की जय, वंदे मातरम, 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 मातरम। म्हाका मानेस्ता लागीं की तांणी सिडीचें उक्तावण करचें। कोंकणीच्या मोगान आनी निसुवार्थान आपलो आवाज, कला, संगीत दिवन सीडी तयार केल्ल्या खातीर ह्या सगळ्या कलावंतांक कोंकणी भाशा मंडळात वतीन ही एक मोगाळ भेट। मागता आगुस्तीन बाब फेमुदो हांचे कडेन की तांणी आमकां सगळ्यांक मानचिन्नां भेटली। रमेश वेवस्कार, दिव्या नायक, काय कारणा खातीर दिव्या नायक आमचे कडेन पावूंक ना, आमी ताका एक प्रमाणपत्र दिवपाचो प्रयत्न करतले। सिएल्डा परेरा, वेदिका वळके, निती लोटलीकर,
मृणाल कारेकर, संतोष लोटलेकर, भोमानेस केतन भट, मागता पौर्णिमा ताईकडे ती ताणी मुखाल्ले सर्टिफिकेट दिवची. गौतमी हेदे बांबवळकर, संदेश नाईक, लक्ष्मण नाईक, प्रशांत महाले, पुष्पशील मयिक, ऋषिकेश कदम, मुकेश घाटवाळ, भावेश पुनारी, दौलत पालेकर, सगळ्यांनी देव बरे करू. मागता सगळ्या मानेस्ता लागीं आणि सभागृहात आपली बसका घेवची. मागता मुखेल सोयऱ्यान लागी की ताणी कांय वेळा खातीर माशेर रावचें. आपल्या नासांतल्यान सगळ्यांची मनरिजवण केल्ले खातीर मनविकास शाळेचे वतीन शेली दास, सुचिता लोटलीकर, मिताली अवधी, सिद्धा बोडके हांचे कडेन मागता की ताणी कोंकणी भाशा मंडळा वतीन ते मानची स्वीकारचे. तशेंच मागता भोमानेस प्रणिता रायकर आणि रवींद्र केळकार ज्ञान मंदिराच्या वतीन हे मानचिन्ह स्वीकारचे. खुशी प्रभुदेसाई जाणे प्रणिता रायकर हांकां असिस्ट केला ताज्याय खातीर ताळयो घालच्यो. देव बरे करू. मागता सगळ्या मानेस्ता लागीं ताणी सभागृहात आपली बसका घेवची. देव बरे करू. कोणाक जागे करतात पळय सगळ्यांक नदर मार. आवय कितलं कोण वयता थिंगा ते प्लास्टिक, ते पेपर, ते थर्मोकोल, ती बाटल्यो, ते डबे. अशेच भाशेन उरले जाल्यार तुमगे तो येतलो. कोण येतलो? कोण रे? तुमकां तो दिवाले येता आसतले. नरकासूर गो. वय वय तेगे भाव, ताचो भाव. पण शंकासूर गो ना रे.
त्याचा दुसरा भाव. दुसरा भाव कोण बकासूर? ना रे त्याच्यानी वळला. त्याच्यानी म्हणलं कोण गं भस्मासूर? होय किती भाव आहे तरी काका. कोण महिषासूर ग? ना रे असू दे, आम्ही एक काम करूया. आम्ही मुलांनुदन इंग्लिश स्कुलाच्या भुरग्यांक सांगल्या की तेका हांगा म्हणू. आणि त्या वेळार तुम्ही चितात कोण कोण कोण. नरकासूर भस्मासूर बकासूर भाव. नरकासूर भस्मासूर बकासूर भाव. वाव 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 वाव.
तशेंच वांटेकार जावंक आयल्यात भोपाळच्यान सुशील शुक्ला आनी पटनाच्यान संजीव कुमार. म्हापसा कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष चेतन आचार्य आनी रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष प्रशांत नायक हांचे लागीं ही काणी मानेस्तांक माचयेर गेल्ली. सुशील शुक्लाजी हे हिंदीचे फामाद कवी आणि लेखक जावन आसात. तांणी जायते बाल साहित्यात लिखाण केलां. ते चकमक ह्या मासिकाचे 18 वर्सां संपादक म्हूण आशिल्ले. त्या भायर सध्या सायकल आणि प्लुटोचे ते संपादक जावन आसात. तक्षशिलाच्या स्थापन केल्ल्या इकतारा ह्या बाल साहित्यात आणि कला केंद्र ह्या संस्थेचे ते संचालक जावन आसात. संजीव कुमार हे पाटणेच्यान आयिल्ले आसात. तक्षशिला शैक्षणिक संस्थेचे ते संचालक जावन आसात. त्या भायर शिक्षण, साहित्य, कला, संगीत ह्या मळार मोलादीक वावर तांचो चालूच आसा. जे लोक ह्या मळार वावरतात तांकांय पाठबळ दिवपाचें काम ते करतात. म्हाका ह्या सीडी खातीर गितां बरयल्ले सगळे गीतकार भोमानेश प्रसाद लोलयेकर, नयना आडारकर, शशिकांत पुनाजी आणि रमेश घाडी हांणी माचयेर येवचे. म्हाका ह्या सीडीचे ल्हान व्हड सगळे गायक कलाकार तांणी माचयेर येवचे. सुरवेक शृंखला जोशी, वृथा करमळी, वरद बोडगे, सेजल पेडणेकर, संजना पेडणेकर, गायत्री पाटील, बेनिसा पिंटू, भिती लोटलीकर, सौम्या लोटलीकर, तनिषा मावशेकर, रेकिश्मा फेर्नांडीस, सृष्टी प्रभुदेसाय, स्वरा प्रभुदेसाय, विक्टोरिया रोमाना दा कोस्टा, सिया घोडगे, मंदिरा फळदेसाय, गौतमी हेदे बांबोळकर, सायराज इरकल, मौर्य चारी, निखिल गांवस, स्पर्श नमशीकर, स्वदेश आळवे, आयन भट, वेद वेर्णेकर, गुंजन कुळे, सिया अवधी, संदेश नाईक, लक्ष्मण नाईक आणि अन्वेषा सिंगवाळ हांणी माचयेर येवचे. तशेंच म्हाका संगीत साथ दिल्ले शर्मद नाईक, प्रेमनाथ केरकर, चेतन खेडेकर आणि ब्लेज सिल्वा हांणी माचयेर येवचे. म्हाका ह्या सगळ्या कलावंतां खातीर मोठ्यान ताळयो जावच्यो. ह्या सीडीचे संगीत संयोजन करपी मॅथ्यू म्हाका ह्यो माचयेर आपयता. ह्या सीडीचे कवर डिझायनर अमोल कामत हांणी माचयेर येवचे. ह्या सीडीचे प्रमोट करून उमळशीक वाडोवपी आमचो कला शल्ली हांकां ह्यो माचयेर आपयता. आणि गीतकार, संगीतकार, गायक, निर्मिती प्रमुख असो आमचो साई पाणंदीकार आणि रत्नमाला दिवकार हांणी माचयेर येवचे. आता आयला तो की ज्या खिणाची आम्ही सगळी आतुरतायेन वाट पळयताली. इतलो वेळ तुम्ही या सीडीवेल्या गीतांच्या आधारित नाच पळयले. ह्या सीडीतले खास आकर्षण म्हळ्यार आजोबाची जात्रा. आमी आनी जात्रा म्हणटकच भजेकार, पिकणेकार, सामोसा, लाडू, खाजे, धवे खाजे, तांबडे खाजे हे सगळे तर आयलेच. तो पळय घोडो. म्हाका मुखेल सोयऱ्या लागीं तांणी सीडीचें उक्तावण करचें. म्हाका आमच्या मुखेल सोयरे सुशीलजी शुक्ल तांणी 2 उतरां उलोवचीं. ये बहुत ही उम्मीद जगाने वाला दिन है कि बच्चों के साहित्य के सिलसिले में इतने सब चीज़ें हो रही हैं और ये ख़ास तौर पर बहुत अच्छा है कि जीवन के इतने सारे मसलों जैसे आज़ादी को लेकर 46 का जो एक एपिसोड था, ये बहुत मेरे को हमेशा मैं सोचता हूँ कि हम बच्चों का साहित्य जैसे बात आती है तो गिलहरी, हवा, पानी, पहाड़, पर्वत, पक्षी इन्हीं तक सीमित रहते हैं
और जो पंचतंत्र की एक परंपरा है उसमें ही लगभग हमने उसको ही मेंटेन किया है। और जीवन के इतने सारे मसले हैं उन पर, जैसे आज़ादी आज का भी मसला है और उस पर कोई बहुत बात नहीं होती है, बच्चों से बात नहीं होती है और बच्चों के साहित्य पर कोई बात नहीं होती है। तो मुझे ये बहुत उम्मीद जगाता है कि 46 का भी हम याद करें और आज की आज़ादी का भी हम याद करें। और मुझे बहुत हिम्मत मिलती, बहुत अच्छा लगता है कि आज दो ऐसे लेखक कवि राजेश जोशी और स्वयं प्रकाश जी यहाँ हैं और उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे आज की आज़ादी की बात और आज की आज़ादी की लड़ाई लड़ना कितना ज़रूरी है और उसमें सबको शामिल करने की ज़रूरत है, उसमें बच्चे भी शामिल हों। और बाल साहित्य जैसे ही मुझे लगता है कोई रूपक में ढूंढता हूँ, तो जैसे आज मैं सोच रहा था बाल साहित्य और एक अच्छा साहित्य में क्या फ़र्क है रूपक में। अब माफ़ कीजिएगा मैं धर्म का ही उदाहरण दूंगा, मैं क्या करूँ कि धर्म और राजनीति इतना हमारे हर रास्ते में आ रहा है। तो मुझे लगता है कि हनुमान चालीसा और रामचरितमानस ये मुझे लगता है कि हमारा बाल साहित्य हनुमान चालीसा बन के रह गया है, उसको कम से कम रामचरितमानस तक पहुंचना चाहिए था। तो ये समझने की बात है, ये बहुत ज़्यादा कहने का अभी अवसर नहीं है, कल हम इस पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन ये बहुत अच्छा है कि बच्चों को बहुत सिखाने के चक्कर में ना पड़े और उनको पढ़ने का, अपना जीवन जीने का आनंद उठाने का मौका मिले। और मैं देश वगैरह पर इतना ज़्यादा बड़ा नहीं सोच पाता हूँ, मैं थोड़ा जैसे अपने ही बारे में सोच पाता हूँ कि मैं आज़ाद हूँ कि नहीं, या जो मेरा वतन है, अपना एक व्यक्ति का वतन है, वो कितना आज़ाद है, ये जो मेरा मोहल्ला है, ये जो मेरा शहर है, उतना ही सोच पाता हूँ। तो मुझे लगता है हम सबको अपने अपने जो वतन हैं उनकी आज़ादी की भी बहुत परवाह करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कोंकणीच्या मोगान आनी सुवार्थान आपलो आवाज, कला, संगीत घेवन सीडी तयार करपाक सगळ्या कलावंतांक कोंकणी भाशा मंडळ मोगाची भेट दिली। म्हाका मुखेल सोयरे संजीव कुमार हांचे लागीं की तांणी मोगाची भेट भेटोवची। सुरवेक भौमानेस प्रसाद लोलयेकर, नयना आडारकर, भौमानेस शशिकांत पुनाजी, भौमानेस रमेश घाडी, बाय शृंखला जोशी, या सगळ्या गायकांक मोठ्यान ताळयो जावच्यो। गीता करमळी, भरत गोडगे, सेजल पेडणेकर, संजना पेडणेकर, टाळ्यांचा आवाज, गायत्री पाटील, जेनिसा पिंटू, सौम्या लोटलीकर, तनिषा मावजेकर, किश्मा फर्नांडीस, ताळ्यांचा आवाज कमीत कमी जायत नाचो जालो, आवाज बरे काडचो। सृष्टी प्रभुदेसाय, स्वरा प्रभुदेसाय, विक्टोरिया रोमाना दा कॉस्टा,
मंदिरा फळदेसाय, मक्ता सुशीलजी कडे ताणी मुखाल्ली मानचिन्हां भेटोवची. साईरा जिरकल, मौर्यचारी, निखिल गांव, स्पर्श नक्षीकार, स्वदेश आळवे, आयान भट, वेद वेणेकर, गुंजन खुळे, या अवधी आणि अन्वेषा सिल्वा, शरबत नाईक, प्रेमनाथ केरकर, चेतन खेडेकर, ब्लेज सिल्वा, मागता प्रशांत नायक हांचेकडे की ताणी फुडली मानचिन्हां भेटोवची. एंजेलो मॅथ्यूज, अमोल कामत, पला शगली, भोमाने साई पाणंदीकर, सगळ्यांनी मिळून साई मामाक दिवचे कित्याक तांचें काम इतलें व्हड आसा. आणि भोमानेस रत्नमाला देवकर. श्रेष्ठ गाणे पुढील वेदिका वळखी हांगा पावयल्ले आसा. तर हांव मागता सुशील शुक्लजी आनी ताका मानचिन्ह भेटोवचें. सगळ्या खातीर मोठ्यान ताळी जावच्यो. म्हाका मानेस्ता लागली की तांणी आपली सभाघरात बसका घेवची. म्हाका मुखेल सोयऱ्यां लागीं
की ताणी काय केली मातशें रावचें. शाणी मस्ती 5 या सिडीतल्या गिताचेर नाच केल्ल्या शाळांक कोंकणी भाशा मंडळ मानचिन्नां भेटयता. सुरवेक मागता महिला आणि नूतन इंग्लिश स्कुलाच्या वतीन विनायक गडकरी हांणी मानचिन्ह स्वीकारचे. विद्याभवन कोंकणी शाळेचे वतीन रोमा लाड हांणी हे मानचिन्ह स्वीकारचे. सोळा जानेरा सिडीत पद म्हणपी नेहा कारेकर हांगा पाविल्ले आसा. तर हांव मागतां मानेस्तां लागीं की ताका मानचिन्ह भेटोवचें. देव बरें करूं. मागतां मानेस्तां लागीं की तांणी सभाघरांत आपली बसका घेवची. देव बरें. टिक टिक घोडा मागल चेडा टिक टिक घोडा मागल चेडा टिक टिक घोडा मागल चेडा विरोधांक देवता रे. हांव चल्लो आजोबाचे जात्रे. किते तुगे शेपाय घे जात्रा ह्या बर्थडे रे. अगो ताच्या आज्याचो बर्थडे न्हय मागीर आय पेट ह्या म्हज्या मामालें घर. थंय आसा आजोबाचें देवस्थान आनी थंय जाता व्हडली जात्रा. आणि थंय गावता समजले. फेस्त सांग कितें हाडटलो. फेस्त अरे वय रे फेस्त या जात्रा फेरी एकून हय हय हय. थंय खेळाचे मान गोड गोड मिठायेचे मान ते पोस्कोटे ती पेपारी त्यो काडयो बोडयो. कितें हाडटलो तूं आमकां. हांव मुगो खाजेर रेवड्यो कापां खटखटी खूब कितें हाडटलो. आमकां दितला मरे. आयका तर स्टार्ट आमी मारया न्हू एक फेरी आजोबाचे जात्रे. आनी तुमकां आजोबाचे जात्रेक भोंवडावपा येता. विद्या विद्यान कोंकणी शाळेची भुरगीं. कितें जालें पयलीं व्हडलें काम आसा. कसलें रे. आमी बेस्ट काम केलें म्हण चेतन काका आमची तोखणाय करूंक सोदता. दिव एक मानचिन्ह. तर आमी मागता चेतन काका लागीं की ताणें माचयेर येवचें. आबा दिदी सत्यम दादाने माचयेर येवचें.
चर्चेच्या खिणात आमच्यामध्ये वाटेकार झाल्याबद्दल माननीय सुशील शुक्लाजी, संजीव कुमारजी, निर्मलाबाई सावंत, आगुस्तीन बाब तेमुदो, संदीप निगेळबाब, डॉक्टर पौर्णिमा उसगावकर आणि अरुणजी पांडे या सगळ्या मानेस सोयऱ्यांक हांव दिनवासता. पेटूल कार्यावळीच्या आयोजनात जोडपालो दिवपी मडगांवचे रवींद्र भवन आणि ताचे जाळवणदार आणि सगळे कार्यकर्ते, CES कॉलेज आणि फादर आग्नेल कॉलेजींतली भुरगीं, तशेंच रवींद्र केळकार ज्ञान मंदिरांतली आताची तशीच पयलींची भुरगीं. ह्या पेटलान पुस्तकांच्या गिरेस्तकायेचो खजानो भरपी लेखक आणि चित्रकार, शाळी मस्ती 5 आणि 16 जानेरा सीडी खातीर गितां बरोवपी गीतकार, संगीतकार, संगीत संयोजक, गायक कलाकार, कवर डिझायनर, रिकॉर्डिस्ट, तुमकां सगळ्यांक खूब खूब देव बरें करूं. आयची सांग सीडीच्या गिताचे नाच बसून आमचे मन रिजवण करपी शाळा, लोकविश्वास प्रतिष्ठान काणकोण, गुरुकुल अकॅडमी फोंड्या, निराकार विद्यालय माशें, मनोविकास इंग्लिश स्कूल मडगांव, महिला नूतन इंग्लिश स्कूल मडगांव, रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिर तशेंच विद्याभुवन कोंकणी शाळा या सगळ्या शाळेची भुरगीं, शिक्षक, कोरिओग्राफर, पालक, शाळेचे मुख्याध्यापक, व्यवस्थापन तुमचे सगळ्याचे आम्ही मना काळजासान खूप खूप उपकारी आसा. हाचे वयलो सोबीत देखाव डिझायन करपी भोमानीस दिलीप प्रभुदेसाय तशेंच आर्ट कलाकार ऑलिव्ह बाब देव बरें करूं. पेटूल कार्यावळीची प्रोमोज करून सगळ्यांची उमळशीक वाडोवपी आमचो पलाश भाई, तशेंच पेटूल कार्यावळीक पब्लिसिटी दिवपी पत्रकार बाब हांचेय आमी खूब खूब उपकारी. या कार्यावळीच्या आयोजनात हातभार लायिल्ले पड्ड्या मुखार आणि पड्ड्या फाटल्यान रावन वावुरपी सगळ्या कोंकणी मोगी कार्यकर्त्यांक आमचो सलाम. आणि निमाणे कडेन तुमी प्रेक्षक आणि तुमकां खेळून दवरपी हे माणकुले निवेदक इम्तियाज, स्पर्श, स्मिथ आणि एनालिजा सगळ्यांक देव बरें करूं. परत मेळ्या फुडल्या पेटला तो मेरेन मोग आसा. आणि वता वता सीडी पुस्तकां व्हरपाक मात विसरनाका. देव बरें करूं. देव बरें. लाडू बाबी खाजा